बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो हाचो सविस्तर नियाळ आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान घेतात। सगळ्यान पयलीं वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजक गावस हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसांतली पयली अपडेट। आयज वर्ल्ड यूथ स्किल डे निमतान मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी एक विधान केलां, तें म्हळ्यार आतां ITI गोंयांच्या ITI तातूंत ट्युरिस्ट एम्बेसेडर हो नवो अभ्यासक्रम सुरू करतले आणि तातूंत खंय विदेशी भाशा भुरग्यांक शिकयल्यो, विद्यार्थ्यांक शिकयल्यो वयतले। तितूंत फ्रेंच, जर्मन आनी रशियन ह्यो 3 नव्यो लँग्वेजी भुरग्यांक शिकयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। ही सविस्तर बातमी तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवची। ही महत्त्वाची अपडेट जावन आसा। काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगिल्लें की ITI जो अभ्यासक्रम आसा तातूंत हॉस्पिटॅलिटी आनी हावजकीपिंग शिकयतले म्हणून। आनी आयज वर्ल्ड यूथ स्किल डेव्हलपमेंट डे दिसा मुख्यमंत्र्यान आनीक एक घोशणा केल्या की ती म्हटल्यार ज्यो विदेशी भाशा आसात त्यो ITIच्या माध्यमांतल्यान शिकयतले म्हणून। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर समिधा कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। फाटले कांय दीस पयलीं उटंगाराच्या पावसाक लागून मालपे पेडण्यां राष्ट्रीय महामार्गाचेर पालसण कोसळपाची घडणूक घडिल्ली आनी हाका लागून येरादारी जी आसा ती दुसऱ्या वटेन डायवर्ट केली। ज्या कंत्राटदारान ह्या प्रकल्पाचें काम केलें त्याच कंत्राटदारा कडल्यान हें परतून काम करून घेतलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा। आनी हे विशीं आपूण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेनूय बी उलयल्लो आसा आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केल्या उपरांतूच कंत्राटदाराचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान पळोवणे उपरांत सांगिल्लें आसा। दुसरी बातमी म्हणजे दिवचलच्या बायपास रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर सिग्नल बसयात अशी म्हणून काँग्रेसीन मागणी केल्ली आसा। आयज तांणी रस्त्याचेर थंय न्हिदून तांणी मोर्चा आंदोलन काडलें आनी बेगोबेग हांगा कितें तरी नियंत्रण हाडपाक जाय अशी तांणी मागणी केल्या। दुसरी बातमी म्हणजे साळगांव वाठारांत बरी उदरगत करपाक थळावो आमदार जो आसा केदार नायक तो पुरायपणान अपयशी थारला असो सणसणीत आरोप थळाव्यांनी केल्लो आसा। आनी तशेंच पावला पावलाक थंय रस्त्याचेर फोणकुलां पडल्यात, कितलीं वर्सां जालीं पूण कोणूच ताची दखल घेनात म्हणून थळावे जे आसा ते तिडकल्यात। आयज आपान थंय वचून मोर्चा काडिल्लो आसा आनी आप फुडारी जो आसा आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकर हांणी थळाव्या आमदाराचेर उतरांचे फार पेटयल्ले आसात। अश्यो ह्यो 3 बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक मुजरत पळयात। सगळ्यात महत्त्वाची अपडेट जी पेडणे महामार्गाचेर राष्ट्रीय महामार्गाचेर फाटले उटंगराच्या पावसाक लागून दोंगराची पालसणां कोसळ्ळी। एक न्हय जाल्यार 3 फावटी दोंगराची पालसणां कोसळ्ळी आनी जी संरक्षण वंट आसली ती कोसळून पडली आनी आतां पळयत जाल्यार रस्तो सामको ब्लॉक जाल्लो आसा। रस्तो येरादारी खातीर क्लियर केला पूण हो रस्तो ह्यान फुडें कितलो सुरक्षीत हाचेर प्रस्न निर्माण जाता। केंद्रीय बांदकाम मंत्री जे आसात नितीन गडकरी ते मोपा लिंक रस्त्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक आतां येवपाचेच आसात। हे विशीं ते कितें म्हणटात ते पळोवचें पडटलें। फुडें आमी वचुया फुडली अपडेट जाणून घेवपा खातीर आमचो एंकर गौरीश परबा कडेन, ताच्या कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। गोंया सयत आरक्षणाचो जो मुद्दो आसा तो देशांत सुद्दां आसा। सो देशांत आरक्षणाची जी मर्यादा आसा ती 50% वयल्यान वाडोवची अशें अखिल भारतीय मराठी आंदोलनाचे जे मराठी महासंघाचे जे आसा तांच्यांनी मागणी केलेली आसा। त्याच बरोबर दिल्ली ते आंदोलन करपाचें आसा आनी ह्या आंदोलनाक 3 मेजर कम्युनिटीज आसतली समाज ते एकठांय येतले। तातूंत पाटीदार आसूं, गुज्जर आनी जाट हे 3 कम्युनिटी एकठांय येतली आनी दिल्ली जंतर मंतर हांगासर हें आंदोलन घडोवन हाडटली अशें मराठा महासंघाचे सरचिटणीस जे आसा संभाजी
दहातोंडे हांच्यांनी म्हायती दिलेली आसा. आनी दुसरी बातमी जी टॉप 25 तुमकां पळोवपाक मेळटली ती म्हटल्यार सद्या आतां चर्चेचो विशय देशा सयत पुराय जगात जे व्हडले थाटा मोठात लग्न जावपाचे ते म्हटल्यार अंबानीचे. सो अनंत अंबानी आनी राधिका मर्चंट हांचे थाटामाटात लग्न जावपाचें आसा. ताच्या खातीर बॉम्बे जय्यत तयारी चालू आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सुद्दां येवपाचे आसा. ताका लागून BKC म्हटल्यार बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जे आसा थंय काटोकाट पुलीस तैनात केलेलो आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेन्ना बॉम्बे येतले तेन्ना हे 12 तारखेक अनंत अंबानी आनी राधिका मर्चंटाचें लग्न आसा. पूण 13 तारखेक थंय 2 रस्त्यांचें व्हडलें इनॉग्रेशन ते करतले, भुमिपूजन थंय करतले. ठाणे लिंक रोड एक आसा, त्याच बरोबर मुलुंड गोरेगांव मुलुंड लिंक जो रस्तो आसा त्याचें भुमिपूजन ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करतले. आनी अशे मोठमोठे हस्ती बॉम्बे सद्या येवपाचे आसा. ताका लागून काटोकट बंदोबस्त थंय केल्लेलो आसा. देशांत सगळ्यांत चड म्हत्वाचो मुद्दो गाजता तो म्हटल्यार आरक्षणाचो. महाराष्ट्रांत मराठा आरक्षण तशेंच गोंयांत फाटल्या काही दिसांनी जो मुद्दो गाजतालो तो ST राजकीय आरक्षण. त्या भायर पंजाब, हरियाणा आनी गुजरात हातून जो म्हत्वाचो आसा तो थंयचे जाट आनी गुज्जर आहात तांचें आरक्षण. हो देशांतल्या आरक्षणाचो मुद्दो केन्ना सुटावो जाता तो पळोवचो पडटलो. फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना हंजुणकर हाचे कडेन. ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. टॅक्सी भाड्याच्या विशया वेल्यान आयज पेडण्या बरोच बोवाळ जालो. पेडण्याचे गोवा मायल्स टॅक्सी ड्रायव्हर आनी थळावे टॅक्सी ड्रायव्हर आमदार प्रवीण आल्लेकर हांकां मेळपाक गेल्ले. त्या वेळार तांचे मदीं हे जावन झगडी जावन व्हडलो वाद जाल्लो. आमी सोशल मिडियाचेरूय हो घातिल्लो, तुमी पळयलाच आसतलो. उपरांत ही झगडी आटोक्यांत येयना म्हणून आमदार प्रवीण आल्लेकर हाणें मध्यस्थी करून उपरांत ही झगडी सोडयल्ली आसा. हाचेर आमी आदले आमदार आनी डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर हांचे रिएक्शन घेतले. तेन्ना तांचें अशें म्हणलें आशिल्लें की थळाव्या आमदारान आतां मुख्यमंत्र्या कडेन तांचे प्रश्न उलोवन तांचे प्रश्न सोडोवचे. तशेंच ही जी आयज घडणूक घडला ती दुर्दैवी आशिल्लें अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. ही तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. आनी दुसरी बातमी जी आयज पर्यंत चलता ती म्हणजे काल मंत्री निळकंठ हळर्णकर रेवडा पंचायतीन वन महोत्सवा खातीर गेल्लो. ते वेळार मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांचो PSO कार चालक आनी अभिनेतो गौरव बक्षी हांचे मदीं गाडी कुशीक घेवपा वयल्यान वादावादी जाली. ह्या प्रकारा उपरांत परस्पर विरोधी कागाळी दाखल जाल्यो. आनी आतां ह्या प्रकरणांत एक आतांच अपडेट आयला ती म्हणजे कोलवाळ पुलिसांनी गौरव बक्षी हाका अटक केल्ली आसा. ह्यो आयच्या दिसांतल्यो म्हत्वाच्यो अपडेट जावन आसात. कालच्यान जी चलत आयल्या बातमी ती म्हटल्यार निळकंठ हळर्णकर जेन्ना रेवडा गेल्ले मंत्री तेन्ना गौरव बक्षी ह्या मनशान तांचे कडेन बचाबाची केल्ली खंय आनी ह्या प्रकरणांत ताका आतां अटक केल्या. फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. आयची जी बातमी आसा काल दिवचले कार आनी स्कुटरी मदीं अपघात जालो. हितून 2 जाणां ती इंजर्ड जाल्लेली आसा. सो सद्या तेंचेर उपचार सुरू आसा आनी तेंच्याच वांगडा जे ल्हान भुरगे आशिल्ले ते सुदैवान वाटलेले आसा. ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. आनी दुसरी जी बात म्हणजे फाटले 4 दीस पयलीं जो उटंगाराचो पावस पडटालो तितून एका शेतकाराची 11 ज्यो म्हशी आशिल्ल्यो त्यो व्हांवून गेल्ल्यो आसा. आनी ताका 5 ते 6 लाखाचें लुकसाण जाल्लेलें आसा. सो तेणें सरकारा कडेन मागणी केला की मजत करची अशी तेणें मागणी केला. आनी तिसरी जी बातमी आहा ती कोकण रेल्वे उटंगाच्या पावसा लागून बंद पडलेली, सगळो चिखल साठलेलो ताका लागून ती आतां सुरवात जाल्लेली आसा. ही ज्यो तिनी बातमी आतां तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. फाटल्या 3 दिसां सावन जो उटंगराचो पावस झडलो तातूंत मालपे पेडण्या रेल्वे रुळाचेर अचकीत खंयच्यान तरी रेबो आनी चिखल मिसळत आशिल्ली माती आयली आनी ताका लागून रेल्वेची जी वाहतूक आहा ती बंद पडिल्ली. कांय रेल्वे सावंतवाडी आडोवन धरिल्ल्यो आनी प्रवाशांक उपरांत महाराष्ट्राच्या स्टेट ट्रान्सपोर्टाच्या बशींतल्यान हाडून मडगांव सोडिल्ले आनी तांच्या उपरांत तांच्या फुडल्या प्रवासाक तांची सोय केल्ली. काल राती सावन झुजा पावंड्याचेर हाचेर काम सुरू आशिल्ली आनी आयज निमाणे कडेन रेल्वे ट्रॅक जो आहा तो क्लियर केल्लो आसा आनी रेल्वे वाहतूक परतून सुरळीत चालू जाल्ली आसा. ह्यो सविस्तर सगळ्यो बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर देश विदेशांतल्यो म्हत्वाच्यो घडणुको पळोवपा खातीर 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 हे बुलेटीन मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव सुशांत गावस. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात.
गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा. आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्या येवकारांक सुशांत गोळकार आनी म्हजो सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमच्या मुखार घेवन येतले खबऱ्यो. आनी सद्याक फाटले 3 दिसां पयलीं हांगा उटंगराचो पावस पडून सगळे साश्ट आनीक सगळे गोंयांत ताजो इफेक्ट जाल्लो. आनीक कोणाची घरां मोडिल्ली, कोण इवन 4 जाण घरां पडून 3 कामगार आनीक 2 जाण गोंयकार अशे 5 जाण मेल्ले. पूण ताजे फाटले 2 दीस पावसान थोडी थकाय घेतिल्ल्यान लोकांक जीव सू जाल्लो. पूण आतां परत कोंकण रेल्वेच्या मालपे हांगा बोगद्याक माती आयिल्ल्यान परत टोटल कोंकण रेल्वेची जी सगळी येरादार आसा ती ठप्प जाल्ली आसा. आनीक मेन आमचे जनशताब्दी आनीक आपली वंदे भारत ह्या मेन ट्रेनी सयत कितल्योश्योच ट्रेनी सद्याक बंद जाल्ल्यो आसात आनीक लोक सद्याक त्रासाक पडल्यात. गौरांग सद्याक स्थिती कितें आसा? पयलीं म्हणल्यार तुवें सांगलें तशें पयलीं फाटली 3 दीस पावस पडटलो तेन्नाय कोंकण रेल्वेक इफेक्ट जाल्लो. कोंकण रेल्वेचो रूट न्ही हय तो जो सेंट्रल रेल्वेचो रूट आसा म्हणजे पनवेल साकून मुखारलो थंय उदक भरिल्ल्या कारणान हांगच्यो कितल्योश्यो ट्रेनी डिले जाल्ल्यो. आनी काल हें जालें तेन्ना कोंकण रेल्वे कंप्लीट रूटच कोलमडलो. आतां सद्या थंय जवळ जवळ 100 लेबर आसात, 20 सुपरवायझर आसात, इंजिनियर आसात, टॅक्निकल एक्सपर्ट आसात. आतां तांचे जे इंटरनॅशनल एक्सपर्ट आसात म्हणजे ते येवपाचे आसात. आनी मेन म्हणजे CMDO जो कोंकण रेल्वेचो आसा तो हाजेर बारीक लक्ष दिवन थंय काम पळयता. न्यूली अपॉयंट जालो CMDO आनी ताचे म्हणण्या प्रमाणे की उदक पयलीं बंद करपाचें आमची चॅलेंज आसा. आनी तें आज काम आमी दोंगरावेलें उदक कोणच्यान येता तें उदक बंद करपाचें कशें हाजेर काम चालू आसा. आनी चड करून म्हणटा 7-8 पर्यंत आमी हें काम कंप्लीट करता. उदक बंद करपाचें कंप्लीट करतले. आतां तांचे स्पेशल जे इंटरनॅशनल एक्सपर्ट्स आसात तेय तांची टीम आतां ऑलमोस्ट पावपाची आसा थंय आनी ताजे नंतर मुखाल्या कामाक सुरवात जातली. कोंकण रेल्वेची मेजर गाडी आसा त्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आसा म्हणजे कारवार साकून मत्स्यगंधा बंद आसा, मांडवी बंद आसा, मागीर बेंगलोर एक्सप्रेस बंद आसा. मुंबयच्यान गोंयांक येताल्यो त्यो बंद जाल्ल्यो आसात. त्याच बरोबर सेंट्रल कोंकण कन्या आहा ती सावंतवाडी पर्यंत आनीक ज्यो सावंतवाडी ज्यो उरल्यात तांकां तांणी बसींतल्यान हाडून हांगा सोडल्यात आनी हांगा साकून ते बेंगलोर वचपाचे तितलेच चालू आसात. पूण जो मुखारलो जो मदलो पार्ट बंद आशिल्ले